मडगावचो मास्टर प्लान तयार करतना तातूंत सरकारी प्रकल्पाच्या नांवान शेतकाराच्यो जमनी घेवपाचें कारस्थान चल्लां असो आरोप फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। हो विशय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हांव सभाघरांत मांडटलों। तशेंच फातोडेच्या शेतकाराची जमीन हांव अशा बेकायदेशीरपणाक कसोच दिवचो ना अशें विजयान स्पश्ट म्हणलां। आपयता वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीजांक आपोवनाका। दीज आर वेस्टेड इंटरेस्ट लॉबीज। जमीन आनी जमीन लोकांची हडप करप आनी ताजेर पब्लीक प्रोजेक्ट म्हणून सांगून पीपीपी करप हें कितें? दिस इज अ ग्रेट लँड ग्रॅब स्कॅम मरे। नथींग डिफरंट दॅन दीस। मागीर what would be the reason for not inviting Vijay Sardesai for this presentation? Because I am a person who speaks my mind. I am not a घनसाबूल of Digambar Kamath. की आसा जाल्यार यो म्हणून डिबेटीक आनी फातोर्डा is not welcome. Tell him this. And we will come to Margaon and teach them our model of development by consent. रामराज ते सान्नमाल्ली देवळाक आनी देवूळ निवळ केलें म्हणून रामराज्य जायना। रामराज्य जाता लोकांक सगळे समाजाक सगळे धर्माच्या लोकांक एक करप, तांकां विचारप आनी तांकां जाय तें करप। तांकां जाय तें करप, तुका जाय तें न्ही आनी कन्सल्टंटाक जाय तें न्ही। तें रामराज्य येवंक जाय। ते आतां व्हरून आमी मडगांवाय हाडटा एक दीस रामराज्य।